नाही एक्शन हांव तुका सांगता न्ही PI एक्शन घेतात एक्चुअली म्हाजो एक रिक्वेस्ट आहे गोवोरमेंटा कडेन पासून बिंग अ टुरिजम स्टेट गोवा आज गोवोरमेंटान 2 एअरपोर्ट बांदला आनी समज अशें एक्टिविटीज समज एअरपोर्टार जावंक लागत समज कोणी येवन समज एअरपोर्टा फुड्यान गाडयो घालप आनी चाकू घेवन येवप तो चाकू घेवन येयल्लो आनी वयल्यान काडून तो मे बी तो चाकू मारपाचो समज ते ट्युरिस्ट हे पळयत आनी ट्युरिस्ट वेलकम तो आमी ट्युरिस्टाक करता एअरपोर्टाचेर आनी तो असले गोश्टी एअरपोर्टार जाता पळय जाल्यार कित्याक ना उरतले म्हणून हांव एक गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता की हांव एक पुलीस फोर्स आनी वाडोवचो एअरपोर्टाचेर म्हणून एक सांगतात फाटली 4 म्हयन्या उपरांत पयलीं हांगा खुबशे टावट्स जाताले आफ्टर PI येयल्या उपरांत टावट्स खूब प्रमाणात कमी जाले पूण आजचे टावट्स आसतात खुबशे आसता आनी ते चडशे टावट्स येता पळय हे लागींच्या एरियाचे सगळे गांजा पिवन नाजाल्यार सोरो पिवन आसतात सगळे टावट्स सोरो पिल्ले आसता गांजा पिल्ले आसता आज आमचे ड्रायव्हर आमच्या मेंबराक मारला तेजे टोटल नोज हे टोटल तेजो मल्टिपल फ्रॅक्चर जाला तो दाद उडयला ताका फूल ब्लिडींग राती म्हणल्यार खुबशी ब्लिडींग जाला तेजे ताका सगळे एडमीट केल्लो तर PI आमकां एक आश्वासन दिलें की आपूण तेजे बरी कायदेशीर एक्शन घेतलो म्हणून PI एश्युरन्स दिला ताजेर तुमी हॅपी आहा काय तुमचे कितें मेजर डिमांड कितें आसा ना ओके वी हॅपी कित्याक PI हेच्या पयलीं आमकां हेच्या PI कडेन आमी रिक्वेस्ट केला तेणें आमचें काम केलां तेणें आमकां हेल्प केला हांगा हे दाबले प्रश्न हे PI येतकूच हेणी खूब प्रमाणात टावट्स कमी केला तेणें एक्शन घेतला टायमार एक्शन घेतला आनी आमकां विश्वास आहे टायमार तो एक्शन घेतलो तो एक्शन चालू आहा न्हू आतां कंप्लेंट दिला एक्शन चालू आहा मेळटलो तो संजय तुमकां टावट्साचे कितें म्हणून त्रास जाता एक्झॅक्टली टावट्साचे पळय आयज हांगा बिजनेस रिड्यूस जाला दाबोळे एअरपोर्टाचेर फ्लायट्स कमी जाला हे म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा फ्लायट्स कितलेशे इंटरनॅशनल फ्लायट्स हांगा ते मूव जाला ऑलरेडी डॉमेस्टीक फ्लायटूय मातसो थोड्या प्रमाणात शिफ्ट जाला आनी ट्युरिस्ट हांगा कमी येता एअरपोर्टाचेर सो बिजनेस आमकां पयलीं भशेन बिजनेस ना हांगाचे लोकल आसून आमकां त्या भशेन बिजनेस ना आमी वेरेज आमी एअरपोर्टाचेर सगळे पेमेंट फारीक करता आमी टॅक्स फारीक करता आमी तांकां रॉयल्टी फारीक करता आमी टोल सगळे फारीक करता गोवोरमेंटाक आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक आमी हेच्या खातीर एअरपोर्ट ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट केली की तुमी हितून इंटरफेर जावचे तुमी CSF इंटरफेर करून तुमी आमकां ते टावट्सांक कमी करपाचें म्हणून सवाल म्हणल्यार तुमकां मातशें करेक्शन करता जी घटना घडली आयज ती अरावंड म्हाका दिसता 3:20 ते 3:15 अशी जाल्या सकाळी फुडें आयज सो ही घटना घडपाक म्हणल्यार कारण कितें आहा हें टावटींग हे हांगासर आतां आमी आतां येलो ब्लॅक आमचें एसोसिएशन आहा आमी मोर दॅन 40 years हांगा आमचें पोट भरता आमचे जाणटे जावन गेले त्या उपरांत तेच्या फाटल्यान पिढी आहा तेंचें तशेंच चालू जाल्लें आसा आनी आयज जी घटना घडली ती एकदम अशी जाल्ली कित्याक आयज कोणाचो जीव सो वचपाक शकता आहलो कित्याक तेणी जे प्रमाणे आमच्या कावंटर आहा तेच्या फुड्यान हे सगळे अक्षता केलेले आसा त्या आमच्या मेंबराक तेणी अक्षता नाकार मूड मारून नाकाच्या हाडाक सुद्दां डॅमेज केला प्लस तेच्या दांतांकूय डॅमेज जाल्लेले आसा आनी मॅडिकल प्रमाणे डॉक्टराचें सांगणें आहा की तेका ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून कित्याक ते नाक थंयसून तेची इंजरी जाल्ली आसा आनी सांगपाचें म्हटल्यार ही अशी गोश्ट पयलीं सुद्दां घडटाले जेन्ना आमी न्यू आमची कमिटी बॉडी येयली तेन्ना सुद्दां आनी तेजेर आमी खूब कंप्लेनी करताले पूण तेजेर केन्नाच कितें चेंजीस जावंक ना आनी तेच्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन सरान एक अर्जंट मिटींग कॉल आउट केली तितून एअरपोर्टचे PI आसले DYSP आसले आनी ट्राफीक सेलाचे PI आसले तेतून मिटिंगेन तेन्ना आमच्या सरान ताबडतोब ते सगळे टावटींग जाताले पळय ते तेन्नाच बंद करून उडयलें म्हटल्यार जालें चल्लें पूण बरें चलतालें आनी सगळे आमचे मेंबर आसले पळय तितून सगळे तेंच्यांनी भितर मेहनत घेतलेली आनी तेच्या उपरांत नायट टायमाचेर कांय चेंजीस जावंक ना नायट टायमाचेर कोण येताले टावटींग करताले कांय समजना कित्याक लागून ते टावर्स अशें आसले की ते बूम मारताले सोरो पिताले आनी अक्षरशः सारके हांगाचेर अशें येताले की केन्ना कोणाकूय कितें हल्लो करपाचे चान्सीस आसले तेच्या उपरांत आतां आमचो रिसंटली एक न्यू PI येयल्लो आसा 4 म्हयने जाले त्या PIन आमकां इतलो आमचो सपोर्ट दिल्लो आहा की तें टावटींग हें खूब म्हणल्यार खूब कमी जाल्लें आसा कित्याक PIन आमकां इतलो हातभार लायलो की आमी जेन्ना तांकां कॉल केला तेणी तेंचो आमकां सपोर्ट सदांच आसा आनी मेन ती म्हणल्यार आतां दिसावाचें टावटींग 100% 90% तरी कमी जालेलें आहा पूण रातचे 7 उपरांत 3 ते 4 मेरेन टावटींग सारकेंच चड जाल्लेलें आसा आनी हांव आतां आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक मागता कितें हेतून चेंजीस करून आमकां आमच्या धंद्याक तेंच्यांनी म्हाका हातभार लावपाचो. थँक्यू. काल टावटींग जालें म्हणटा पळय काल झगडी कित्याक लागून जाली कितें आयडिया? टावटींग म्हटल्यार काल एक 7:30-8 सुमार तो टावटींग करतालो आनी आमचो एक कमिटी पार्ट बॉडी एक मेंबरान ताका पळयलो आनी विचारलें जाल्यार ताका तो सांगपाक लागलो तूं यो सकयल यो तुका दाखयता म्हणून आनी ताका धमकी दिवपाक लागलो
धमकी दिल्या उपरांत आमचे 4-5 जाण ताका कोण पळोवपाक गेल्या उपरांत तेणी ते एअरपोर्ट फेसिंगाची एक जाळी टायप आसा त्या जंप मारून तो थंयच्यान क्रॉस करून धांवलो आनी हे सेम तेणी तेन्ना सांगलेलें कितें तुमकां दाखयता सकयले म्हणून आनी जेन्ना तो आज झगडी करतालो तो तेन्नासून सांगतालो कितें तुमकां आपूण दाखयतात आनी आपूण 8ंकसून तुमकां रावलो तुमकां दाखयता सकयल्यो म्हणून गाडी मारपाक अलावड ना कित्याक तेंचे कडेन कांय ना तेंची गाडी आहा तेंच्यानी घरा कडेन गाडी दवरून भाडी मारपाची आमकां हांगा स्टँड आहा आमकां एप्रोच स्टँड आमी हांगासर आमकां कितें तरी कायद्यानूच आमकां धंदो करपाक रायट आहा तुमी कितें उलयता पुलिसां कडेन सांगतले ते आणि एक्चुअली पोलिसांन ज्युडिशन हांगा व्हडलें ना एअरपोर्ट म्हळ्यार एंट्री टू एक्झीट ह्या पोल्युशन व्हडलें ज्युडिशन येना व्हडलें एंट्री टू एक्झीट इतलेंच येता ना पूण संजय तूं एंट्री टू एक्झीट म्हणटा तूं झगडी भितर एंट्री टू एक्झीटा भितरूच जाल्या न्हू जाता हांव कितें म्हणटा डेफिनेटली हांव म्हणटा खंय ना खंय पोलीस काम करतात पूण तेंचो जो आनी वाडूंक जाय पोलीस फोर्स वाडोवंक जाय गव्हर्मेंटान फोर्स आनी वाडोवंक जाय समज 20 पोलीस जाला आनी 30 पोलीस करूंक जाय पोलीस फोर्स वाडोवपाची गरज आसा की हांगा आमी धंदो करता इतल्या वर्सां धंदो करता आमकां एक दीस देखून एक बरे भाशेन हो धंदो करूंक आमकां सुसेग ना थंय म्हण आमच्या फॅमिलीक हिंगासर 2 रुपया जोडून म्हणून ते कांय घालूंक मेळना कित्याक आज इतलो धंदो हांगासर कमी जाल्लो आसा तुका खबर आसतलें 2 एअरपोर्ट जावन ऑलमोस्ट मोर दॅन 50% हिंगाचे फ्लायट शिफ्ट जाल्ले आसा तर आमचे हे सरकाराक इतली मागणी आसा की जो आमचो इतलो धंदो कमी जाल्लो आसा तो आहा तोच तर आमकां बरे भाशेन करूंक तेणें आमकां आदार करचो आनीक हे प्रमाणे आमी जोरी तर आमकां ह्या सरकारान तर आमकां मदत केली जाल्यार जे कमी हितून धंद्यांत आमी तरी 5 रुपया वताले ते आयज तर 2 रुपया व्हरून आमचे हे दीस बरे खुशाल रावन आमकां हे सरकारान दिल्या प्रमाणे आमची मागणी कालूच एक मोपा इन्सिडंट जालें कालचो मोपा इन्सिडंट पयलो आसतलो थंय सेम थंयचे जे प्रॉपर टॅक्सी कार आहा तेंचे थंय टावटींग जाता त्या टावटींगान धांवलेलो म्हणून थंयचे कितें तरी इन्सिडंट जालो त्या टॅक्सी काराक वाटेर हिट एंड रन म्हणून केस दाखोवपाचो प्रयत्न केलो पण ताका मारून उडयलो तो कान कापून उडयलो त्या भाशेन तेज्या परस म्हाका दिसता हांगा ते तरी एलिमेंट्स बरोबर हेचे परस डेंजर मनीस हांगा आसा ते गांजा भुरगे सगळे हांगा कितें फाल्यां आमची सेफ्टी इम्पॉर्टंट म्हणून आमी PIB रिक्वेस्ट केला कितें हे टावस टोटली बंद जावचे कित्याक फाल्यां म्हाजे मेंबर सेफ्टी आसा कोणी आमच्या मेंबराक फाल्यां मारून उडयलो रस्त्याक मारून उडोवंक शकता न्ही काल जाला सेम हे गोंयांत जावपाक लागलें काल जाला मोपा जाला ताका रस्त्याक मारून उडोवन तो कान कापून उडयलो तो टॅक्सी कारूच ते असो अपोज केलो म्हणटा टावटिंगे अपोज केलो म्हणटा